And here we are, A4, page number 2. A4. Sognang tumprang dia berdistiu. Ani mai mangacho yugar tumprang ai chini sachibiti. Eyes light ina ani amcho eyes inverter एक गेलो आणि तो eyes बिसाचिबिटीन आम्ही वाटो घेता असताना सोक्ती उतरे आमच्या कानार पडू आधार घेऊया आयची मिसाची भेट देवान दिन बसून भेटयता कॅटरीन रॉड्रिगेज पहिल्या जल्माच्या दिसा देवान ताचे भरपूर आशीर्वाद घालून हे भेटीन मागुया दुसरें तेसा आमी भेटयता देवाक दिन वाचून एशो फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता देवान ताचेरूय भरपूर आशीर्वाद घालून हे भेटींत आमी मागुया तशेंच आयज मागण्यांत आमी दवरुया एडलिन फेर्नांडीस आनी फामील तांची बरी भलायकी पासत मागूंक लायतात तांचे देवान आशीर्वाद घालून तांकां बरी भलायकी फावो करूंक मागुया 400 वर्सांची समरुंडी करता आसतना बाबाताची ड्युटी आयज पेटयता रेमंड कार्वालो आनी फामील कॅटलीन रॉड्रिगेज आनी फामील ह्या कुटुंबाचे सान फ्रांसीस शावेराचे मजतींत भरपूर आशीर्वाद पडूंक मागुया ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं तिच्या भाव भयणीनो कालच्या दिसाक आमी बागयून मोनिकाची परब मनयली आयज 7 ऑगस्टीन तिचो पूत कितें भाशेन देवाक आर्गां दिवया आवयच्या मागण्या वरवीं एक पूत वायट वाट सोडून बरी वाट धरून बागयून पण जोडूंक पावलो तेच भाशेन आमच्या जोण एकल्याच्या कुटुंबाचेर आयज देवाची कृपा मागुया आमच्या कुटुंबान जरी तर कोण वाट चुकलेलो आसा वाळेस्त जाल्लो आसा वो फामिलीन आमच्या कितें वायट जाल्लें आसा जाल्यार आवयच्या मागण्या वरवीं आनी भुरग्याच्या सहकारा वरवीं हे कुटुंब भाग्योन जावंक आमी मागुया आनी जायते फावटी आमच्या कुटुंबाच्या भाग्योनपणा पासत आमी वावर असल्या चुकीचे देवा लागीं वखसणे मागुया हांव पातकी सुपदवीदार देवा आनी तुमकां हांव म्हजो गुन्यांव चारूंक सांगता मनांत चिंतून तोंडांत चारूंक वायट धरून बरें सोडूंक हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो पौड अपराध ह्या पासत भाग्यांत सदांच आंकवार मारिली सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणी केली हेजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वद्विदार देव आमची काकूट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सुम्या काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सुम्या काकूट कोर प्रार्थुया बापा तूं अगणीत जाणवाय तूं एकलोच मोग पवित्र आत्म्यान भरलेल्या बागयोन आगोस्तिना वरी आमचे आत्मे तुका ताणेल्यात
आमची काळजां तुका ओतरेकतात, कित्याक तुजीच जावंक तुवें आमकां रोचले आनी तुका भोगल्या शिवाय आमच्या काळजांत थार ना. ही आमची तान आनी भूक वाडोवंक आनी भागोवंक धाड आमचेर भरती तुज्या मोगाच्या आत्म्याची, आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता देवा सासनाच्या सासना. भागीमोत पावलून तेसोनीकाराक बरयलेले पयले चिटी वेले वचप. भावा भयणो, तुमचो भावाट पळोवन आमच्या ओडोण्यांनी आनी कुश्टा दुखांमध्ये तुमचे विशीं आमकां बुजवण मेळ्ळी. तुमी सगळ्या सगळे गोड रावल्यात म्हणटच आतां आमकां जीव भरलो. त्या पासत आनीक आमच्या देवा मुखार इतलो गोड संतोश भोगता ते खातीर तुमचे विशीं आमचे कशे फावो ते परी देवाचे उपकार आठोवंक जायत. तुमचे तोंड पळोवन आमकां मेळूंक म्हूण आनी तुमच्या भावार्थाक कितें उणें आसा तें आमच्या बरोवन दिवंक जावंक म्हूण आमी दीस रात ताचे लागीं जबत लातून मागता. कूड देव आमचो बाप आनी आमचो सोमी जेजू, आमी तुमचे सरी पावोशें करूंक जसो आमी तुमचो मोग करता तसोच तुमचो मोग एकामेकाक ताय ती आनी सगळ्या मनशां ताय सोम्या सुभापणान वाडोवचो. सगळे आपल्या भक्तां बरोबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवाक आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मळ आसचे खातीर तो तुमची काळजांनी पवित्रायेन थीर करूं. देवाचे उतोरे आमचो जबाब जातलो. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. परतून म्हणया, तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. मनशाच्या पुता दुवांदो चलात परतून हे एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सरून वेता. अशी तुजे दोळ्यां मुखार हजार वर्सां. साबाब, तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरून दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजांत मेळटली जाणवाय. परतून हे सर्वेस्परा केन्ना पर्यंत रागा बरयत रावतलोय. तुज्या साकाराचे तुका चिचले दिसून. साबाब, तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उदासें कोर. सर्वेस्पराचे बरेपण आमचेर दिवं. आमच्या आतांचो वाव सुफल कर. वय आमच्या आतांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जाबा, तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. उदगार जागरूक जायात आनी तयार रावात. आनी सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळत. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, तुमचो सुमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळो, देखून जागृत रावात. हे मात जाणो जाय, केन्ना चोर येतलो तो घरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक येवचो नासलो. म्हणटच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी रावनात ते घडये मनशाचो भूत येतलो. घरान आसतल्यांक वखदार जेवण दिवंक दुनियान आपल्या घराच्याचे सत्या दिल्लो विस्वाशी आनी शाणो चाकर तो कोण? आपलो धनी येता त्या वेळार आपलें काम करता थंय ताका मेळत तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तो ताका सगळे आपले दौलतीचेर सत्या दितलो. पूण भास्कोड चाकर आपणाच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो धनी येवंक काळाव करता आनी आपल्या बरोबरच्या चाकरांक मारूंक आनी बेबद्या बरोबर जिवूंक आनी पिवूंक लागत जाल्यार तो रावनासलेल्या दिसा आनी तो नकळो आसतली घडये त्या चाकराचो धनी पावतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी ताची गोत धोंग्या सारकी जायशी करतलो. थंय सगळीं रुदोन करतली आनी दांत किर्लितली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे भाग्योन मोनिका, भाग्योन आगोस्तीन. बाबडीन कालच्या दिसाक आमी जेन्ना भोजन करताले तेन्ना आमी हो नियाळ केल्लो आवय आनी पूत. एडोरेशन काबार जाल्या उपरांत कोण एकलो मेळ्ळो आनी म्हणपाक लागलो, फादर बरें मरे तांचें फॅमिली राज, माय बीन सात आनी पूतूय बीन सात, फॅमिली राज तांचें. तेन्नाच थंय आनीक एकलो आसलो तो म्हणपाक लागलो, खंयचें बरें, वोट चोरी बरें काय फॅमिली राज बरें? दुपावेरी ते घोडे रेफरन्स कोत्ताले ते आयज आमचे भारताचे पॉलिटिकल सिट्युएशन घडये जाय. पूण ताचे नियाळ करता आसतना आनीक मातसो भितर वचून आयज सांत आगोस्तिनाचो दीस म्हणटच सांत आगोस्तिनाचेर कितें शिकयता हाचेर हांवें इल्लोसो अभ्यास करपाक प्रयत्न केलो. भाग्यवंत आगोस्तीन सिटी ऑफ गॉड हें पुस्तक बरयलां. सिटी ऑफ गॉड हातूंत ही दोन राज्यां, एक संवसारी राज आनी दुसरें सर्गीचें राज. हाचेर बरे भाशेन आमकां ताची समजण दिता. संवसारी राज आहा तें कन्सर्न विथ टेम्परल गुड्स, जें कितें आमकां जेवपाक खावपाक आनी आमचे संवसारी वस्तू आसात ताचेर चड भर घालता. आनी ह्या पासून हे टेम्परल गुड्स कशे भाशेन वापरचे, ताचे विशीं कायदे काडचे, हे सगळे ह्या संवसारांतले राज जांकां अधिकार दिला तांणी करपाक जाय. आनी तें करता आसतना तांणी गरजेच्या बरेपणा पासून हें करपाक जाय. जाल्यार सर्गीचे राज आहा ते जे कितें संवसारी राज चलोवपाक जो अधिकार दिल्लो आसा ताका आख्खें उत्तेजन, कितें करचें कितें ना करचें, खंयचे वाटेन वचचें, हें सगळें शिकोवन दिता आनीक गायड करता. देखून भाग्यवंत आगोस्तीन बाबापणीन म्हणटा, आमकां जे कोण नागरीक आसात तांकां सगल्यांक कायदो आसा, जे कोण संवसारांत आमकां अधिकारी म्हूण दिल्ले आसा तांचें आयकूंक, तांचें पाळूंक, ओबिडियन्स टू द सिवील ऑथॉरिटी भाग्यवंत आगोस्तीन सांगता. पूण तिंगा एक पाट घालता, पूण जरी तर संवसारी ऑथॉरिटी जी आसा ती देवाच्या ऑथॉरिटीचेर आड गेली जाल्यार डिजओबिडियन्स, सिवील डिजओबिडियन्स हेंय करपाक जाता अशें भाग्यवंत आगोस्तीन म्हणटा. घडये सिवील डिजओबिडियन्स जे आमच्या भारतांत जाल्लें तें घडये भाग्यवंत आगोस्तिना कडेन येयलां हांव नकळो. पूण सिवील डिजओबिडियन्स केन्ना, जेन्ना संवसाराचे अधिकारी आपणाक जाय ते भाशेन राज चलयतात, सर्गीच्या राजाचें आसा तें काडून कुशीन दवरतात
आपणाच्या आदावा करतात जाल्यार सिवील डिसोबिडियन्सूय करपाक जाता. भाव भयणीनो, हे चित्त आसतना हाचेर नियाळ करता आसतना आयचें देवाचें उतर आमकां ह्याच वाटेन हाडटा. तेसलोनिकारांक चीट करून भाग्योन पावलून उगडास केला. आमी तुमचेशी येवंक सोदता कित्याक आमकां बापाक आनी खुद जेजू क्रिस्तान फाटयल्यात. देखून ज्या जाग्यार आमी आसा त्या जाग्यार जावन परतून तुमचेशी तेसलोनिकाक आमी येवंक सोदता. पूण आमी पावत ना पावत. पूण तुमचे सवेचो आमी मोग दाखयला, तो मोग तुमी एकामेका सवे दाखोवचो. म्हणटच देवान जें आमकां दिल्लें आसा तें परजेप आसप. देवान जे आमकां गूण दिल्ले आसात, देवान जो आमकां मोग दिल्लो आसा तो दुसऱ्या पासत वापरचें पयलें वाचप आमकां सांगता. जे भाशेन भाग्योत आगोस्तीन आमकां ह्या सिटी ऑफ गॉड ह्या पुस्तकान मनशाच्या राज्या वरवीं विशीं आनी देवाच्या राज्या विशीं सांगता. तशेंच आयज शिव वर्तमानान आमी जी वोपार आयकल्या जागृत रावपाची, हातूंत चोरांची खबर केल्या. आनी देखूनच जें कितें काल एडोरेशन जाल्या उपरांत जे म्हणटाले खंयचें बरें, वोट चोर बरें काय फॅमिली राज बरें, ह्या पासत थोडे भाग्योन जे फामिलींतलेच आसा तांचेरूय नदर मारली. होली फॅमिली पयली मेळ्ळी. भाग्योन जुझे, भाग्योन मारिया आनी जेजू फामील, भाग्योन फामील. आनी होली फॅमिली कित्याक पासत? आपणाच्या फायद्या पासत न्हू, आपणाक बोंगले बांदचे पासत न्हू, पूण संवसाराच्या सोडवणे पासत. ह्या संवसारान शांती हाडपाचें काम आसा तें मनशाळे अधिकारी जे आसा तांणी करूंक जाय. भाग्योत आगोस्तीन सांगता जांकां अधिकार दिल्लो आसा तांणी शांती, प्रॉस्पेरिटी, बरेपण, डिवेलपमेंट हें हाडपाक ह्या मनशांनी करपाक जाय. जाल्यार ही जागृताय आमी सांबाळपाक भोव गरजेचें. आनी जागृताय कसली? देवाच्या काकलुतीक आनी देवाच्या आज्ञाक सदांच जागृत रावपाचें. जरी तर तूं जागृत ना, देव कितें शिकयता, देवीक राज कितें शिकयता हाका जागृत ना जाल्यार संवसारांतले चोर आसात ते आमकां येवन केन्ना लुटून गेले, कशें लुटून गेले हें समजचेंच ना. आनी खरेपण हें जाल्लें आमकां दिसती पडटा. आमी जागृत ना, आमी नागरिकांक अशीं जागृत ना. देखून घडया इचो जो आतां नारो चल्लेलो आसा, वोट चोर, गद्दी चोर, कित्याक आमी जागृत ना तेन्ना आमचें चोरून व्हेलें, काबार केलें, आमचो वोट पासून चोरलो. आनी देखून आमची जागृताय गरजेची. आनी ही जागृताय येवपाक जी इन्स्टिट्यूशन्स घातलेलीं आसा, मागीर तांकां घडये आमी पुलीस म्हणत, वो तांकां आमी इलेक्शन कमिशन म्हणत, वो ज्युडिशरी म्हणत, वो आमी आनी कितेंय म्हणत, त्याहून चड आमी जोण एकलो. आमी नागरिकां कशीं सगल्या वेळार जागृत रावंक आनी कितें घडटा कितें घडना तेजेर सारकी नदर मारूंक आमकां आयज हो उलो. तर ह्यो फामिली पळयता आसतना सोडवणे पासत फामिली आसात एकदम बऱ्यो. मारयेची आवय आनी बापूय सांत जोकी, सांत आना आनी तांची धूव भाग्यो आमचे सोडवणे पासत, आमकां सोडवण मेळचे पासत. जॉन बावतीस ताची आवय आनी बापूय एलिझाबेथ आनी जोकीन भाग्योन, ह्यो भाग्योत फामिली घेवन आमची भाव भयणीनो सोडवण जाल्या जाल्यार आयज आमकां फामिलीच जायो, भाग्योन फामिली जाय. पूण जरी तर वोट चोर करपी फामिली काडून मोडून, फामिली तोडून, तांकां तांचें वायट करून आनी तांचें वायट मागीर वॉशिंग मशिनांत घालून धुवन दाखयता जाल्यार आयज आमची गत कसली जाल्या ती आमी पळयता. थोडे जाण मिसाक येवपाचें सोडटात आनी मागीर म्हणटात तुमी म्हजें नांव पिड्ड्यार केलें देखून हांवें मिसाक येवपाचें सोडलें. हाचेय विशीं काल कोण एकलो म्हणपाक लागलो, वय मिसाक आमकां लागून येना फादर, आनी मागीर थिंगा धोतीर घालून पुजा करपाक आमी व्हरोन पावयला. तो देव लॉज नासलेलो, वो तो लोक लॉज नासलेलो, फकत हिंगा लॉज दिसता. हें कोणें शिकयलें? भाव भयणीनो, हीच नदर आमी सारकी मारपाक घडये जाय. आयज भाग्योत आगोस्तिनाची फिलॉसॉफी आसा ती हाचेर आमकां नियाळ करपाक जाय तें शिकयतली, डीप फिलॉसॉफी. तशेंच ताचें देवशास्त्र, थियोलॉजी आमी शिकणारीन शिकता आसतना सांत आगोस्तिनाची फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजी शिकून वाडल्या. आनीक आयज जें पयल्या प्रार्थनान आमी म्हणलां,
आमचें मन तुका ओतरेकता, आमचें काळीज तुका ओतरेकता आनी तुजे सवय आमकां विसो मेळो पर्यंत आमच्या काळजाक भार ना. आनी खरेपणी भाव भयणीनो आयज आमी संवसारान ह्यो सगल्यो वस्तू फाटल्यान आमी जो भार घेता तातूंत आमकां धार मेळोच ना. संवसाराचे मनीस आसात ते आमकां थोडी फावटी न्हीद दिना, जस्टीस दिना, आमकां आनिकूय राग येता, थार ना, जे पिड्ड्यार जातात. थोडी फावटी तांचे चिंतून आमकां राग येता, थोडी फावटी आमी तांकां शिराप घालपाक लागता, कित्याक थार ना. आमची काळजां, आमची मनां आनीक खंयच्या दुसऱ्या वस्तूंचेर आसा. आनी ह्या पासून भाग्यूत आगोस्तिनान म्हणलां तें सारकें, आमची मनां, आमची काळजां तुजे सवे पावो पासून आमच्या काळजांक थार ना. तर आयच्या दिसाची कृपा आमकां मागुया, आमच्या सगळ्यांच्या काळजांक थार मेळून ह्या संवसाराचें राज आमी चलोवया, ह्या संवसारान आमी जिवया, पूण हे सर्गीचे राजाचे जे गुण आसात ते घेवन चलोव आनी त्या गुणा वरवीं चलोवन ह्या संवसाराक शांती, न्हीद आनीक बरेपण हाडून आमकां कृपा दी म्हूण हे भेटेन मागुया. Then here are C43, page number 46, C43. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. कोनवळ्या बापा, आमी तुका भेटयता तें बलिदान आमचे सोडवणीच्या उगडासाचो संस्कार उक्तीत आमी तातूंत वांटो घेवं आनी हे परी जावं तो आमकां एकपणाची खुणा आनी प्रिती मोगाची गाण. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व गाडयांत सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आगुस्तीन तुज्या भक्ताच्या माना की परब समोरप तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां न्हीद दिता, ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बाबताचो गुटपर गुटुया. Gesù venuto, Gesù ci manderà, Gesù tapere. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराकी पृथ्वीचे विस्तारले जे पयसुबेचो उगडास कर लेव आमचे बागेवन बापा, फिलिपनार आमचे गोडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोडी बापा आनी सगळे याद देखी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोग घालवाडे. पुनर्जीवन मुळाचो बरवासो करून मेल्या ते आमचे भाव भयणीची कापूस कर. ताका दिसतागती मेल्ल्या समेस्ता ते पुरजुडीत मुखामोपण फाव कर. आमा समेस्ताची दया कर मागता. आकवा बरे देवाची मागीर संगाती बागेवन सुजाय जपोती बागेवन दोता बागेवन जेवास आनी सूर्य काळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्त बरोबर सासना सुखात आमकां वांटो दिता सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या कृपा वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. फॅमिली राज किरीत भाशेन सोडवणी पासत जाल्यार असले फॅमिली राज आमकां जाय. आमची जण एकल्याची फामील हेंच करपाक आयज ह्या संवसारांत आमकां अधिकार आसा. सिटी ऑफ गॉड हाचो उगडास धरुया आमच्या मनांत आनी आमकां जण एकल्याक कुटुंबाक दर एका कुटुंबाक ही जबाबदारी आसा. हे संवसाराचें राज पवित्र करूं, ह्या संवसारांत न्हीद आनी शांती तोगोवं हें करूंक आमची काळजां देवा सवे थार घेवंक देवाक उबारुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळणीत पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशीलपरपणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटात सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन सोबी म्हणटा क्रिस्त एकलोच आमचो गुरू तुमी सगळीं भाव भय प्रार्थुया बाबा आमी जेजूचे सांदे आनी ह्या पवित्र जेवणान जेवन जेजूक आमी घेतला जाका आमी शेवला ताची कूड संपूर्णयेन आमी जावचे खातीर ताचीच पवित्रताय ह्या जेवणा वरवीं आमचे भितर वाडोन हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा भाव भयणीनो आयज आमच्या हिंदू भाव भयणांक तांच्या कुटुंबा कडेन तुमी भेट दितल्यात विजीट करतल्यात आमी सगळ्याक पावचे ना देखून आमच्याय नांवान तुमच्या शेजाऱ्याक आमची परबी पाठोवची तांचे गणेश चतुर्थीच्या निमतान आमची वीश तुमी तुमच्या शेजाऱ्याक पाठोवची म्हूण मागता F7 page number 88 F7 Jésus capte mon Jésus,